योकार हांव संदीप पिळगांवकर. सुरवेक पळोवया आयच्यो हेडलायन. कशे परिस्थितीत बांदतलो बाणावली सिकेटी पूल म्हणटा चर्चेर आल्ले माव. मात आदल्या आमदाराचो आसा बांदकामाक विरोध. मोरजेच्या शिरोड्याचे मुर्तीकार अजूनही आसात मुळाव्या सुविधा पासून वंचित. कितलीशीच वर्सां जाली वाड्या वयल्या लोकांक रस्तो ना. आनी आतां आयच्यो कोंकणी खबरो विस्तारान. मोरजेच्या शिरवाड्याचे मुर्तीकार अजूनही मुळाव्या सुविधा पासून वंचीत आसात. फाटलीं कितलींशीच वर्सां जालीं ह्या वाड्या वयल्या लोकांक रस्तो नाशिल्ल्यान लोकांचे सामकेच हाल जातात. ही चित्रशाळा सद्याक ल्हान भुरग्यां खातीर प्रशिक्षणाचें केंद्र जावन रावला. पूण पीओपीच्या मुर्तीं खातीर ह्या पारंपारीक मुर्तीकारांचेर हावळ आयल्या. पीओपीच्यो मुर्ती वजनान हलक्यो आशिल्ल्या कारणान गिरायकांक त्यो आवडटात. ताका लागून मातयेच्यो मुर्ती करप्यांचो वेवसाय धोक्यान आयला. समस्या आमकां एक रस्त्याची मेन समस्या जे आमकां अजून रस्तो ना. कितक्या जाणां कडेन आमी गेले करयात म्हणटात पण फुडें कोणच चलना. आतां आमी पर्सनल माती घालून केला आमकां टेम्पररी. आणि साधारण कितले गांवाचे लोक येतात? सध्या हांगा पेडण्यासून असे आमचे वाटखण हे सायडीचे सुद्धा येतात, मांद्रेचे येतात, बार्देसांतले येतात, आसगांव कांयसुवा. आनी ते आमकां लोक हांसतात ते तुमकां अजून रस्तो जायना म्हणून. आमचे घरांनी रस्ते म्हणटात ते. आमच्या पणज्या पासून सुरू आहा ते मागीर आजो मागीर बापूय मागीर भाव आनी आतां आमचो पुतण्यो करता. कारण 110 सुमार गणपती करता. त्या व्हडली आहा ती आमची रस्त्याची. रस्तो आतां स्वतंत्र जावन 60 वर्सां जाली तरी पूर्णच ना. प्रत्येक आमदार येता करतय म्हणून सांगता कोण ना. निमाण्या टायमार येता निवडणुकीच्या आनी आपूण आतां फाल्यांच्यान करता म्हणून सांगता पण कोण ना. अशें सगळे जाण करतो म्हणून सांगता पण कोण एकटोय हालून करूंक पावना. आमची एक मोठी समस्या म्हणजे हांगसर कोण शीक जालो जाल्यार ताका खुर्चेर घालून उखलून खंय व्हरान फुडें रस्त्यार व्हरान बसोवचो पडटा. ताका लागून एम्बुलन्स हांगा कांय येना. एम्बुलन्स वाटच ना जाल्यार येतली कशी म्हणून आमकां हे रस्तो जावो आसलो पण तो कोणच कानार घेयना. कातशेकाराक सांगलो, पर्रीकाराक, त्या पोतान सगळ्यांक सांगलें. आतां आपलो सोपतेक सुद्दां सांगला करताय म्हणटा पूण कोणाची जागना. ब्युरो रिपोर्ट गोवा 365. आतां घेवया एक ल्हानसो विसव. विसा उपरांत येवकार पळोवया फुडल्यो खबरो. बाणावले सिकेटीच्या पुलाचें बांदकाम करपा खातीर आपूण शक्य यत्न करतलो थळावो आमदार चर्चीर आल्ले मावान आयतार दीस सांगले. तशेंच वारकाचे खाजन जमनींतल्या बेकायदेशीर बांदकाम वयल्यान ताणें आदलो आमदार आवेर्तनाचो फोग काडलो. ह्या पुलाक विरोध करपी गटान आयतार दीस बसका घेतली. तांकां हो पूल बांदिल्लो नाका. कोर्टान ह्या नादी तांच्या फावरान निर्णय दिला. आणि ही ब्रिजी लागून आम्ही ही ब्रिज बंद केल्ली आणि आमी त्याला चॅलेंज केल्ली की तूं ही ब्रिज केले जाल्यार तूं उडयतले म्हणून. सेम पोजिशन ते परतून गेले इलेक्शना टायमाकूच. ताका आमी सांगलोलें तूं हे ब्रिजी बरें ना. कित्याक आमी NTC एका NGT एक आमकां हें मेळ्ळी स्टेप मेळ्ळी हिंगा पुना हांव गेलो कशीक. तेदो तांकां सांगलो कितें पयली डेटी तुमी कितें केलो तें हाडे म्हणून सगळें. सो तेणें आजून तें गेलो आतां ब्रिज बांदून पिडत. हांव तेका ब्रिज कशें बांदून दिवपा जाय आतां तें. आणि जर तेंच्यांनी केल्या मागीर तुमचे फर्दर एक्शन कितें आसतली? ब्रिज करपाक आमकां नीड लेट देम डू द ब्रिज. हिंग कित्याक देर आर 3 ब्रिजीस आतां वेस्टर्न बायपास थिंग तेंकोला आनी अशें भितर येता. कितू ब्रिज करता तो. सो आय मेड माय पॉयंट क्लियर. आतां वॉट एवर तेगे एक्विजिशन आहलो ते आय मेड माय सेल्फ क्लियर. ब्रिज आहलो तो आय हॅव नॉट स्टॉप. आख्खो लोक समजता एंड इवन आय एम इन्वॉल्व इन इट टू स्टॉप इट. काय तो देखून हो ब्रिज बंद करपाक. सेकंड ओगराचे हांवें सगळे पुरयले म्हणटा ओगोर आहाय तशें आहाय. थर्ड तो मुगे पेट्रोल पंपाचेर येयला शेतां पुरयले म्हणटा तें देखून तुमच्यांनी चॅक करूं जाता. शेत आहा तें बट इट इज इन परमिसिबल एरिया. बाणावले सिकेटीच्या पुलाचें बांदकाम पुराय करपा खातीर आपूण शक्य ते यत्न करतलो अशें चर्चील सांगता. वारकाचे खाजन जमनीत बेकायदेशीर बांदकाम केलां. ह्या बेकायदेशीर बांदकामाक आदलो आमदार आविर्तान फुर्तादो तेको दिता असोय ताचो आरोप. नगर नियोजन खातें, जिल्लोधिकारी आनी दर्यादेग वेवस्थापनाची मान्यताय नासतना हे बांदकाम जाल्ल्याचे चर्चील सांगता. ब्रिज ती बंद केलो की मागीर म्हाका जायच्यान सांगिल्लें तूं कोर्टां वच.
हांव कोर्टां वचना कित्याक तो डिफेन्स मिनिस्टर तो हेजो कित्याक म्हाका कितलें वायट केलें हांव तुका वायट करपी न्हू हांवें म्हळें तेका आनी कित्याक कोर्टां हाडून हांव वचना रायलो मागीर आतां हांवें झगडलो हितून हावसान झगडलो आनी हावसान म्हाका डॉक्टर प्रमोद सावंतान आनी तेजे टिमीन आनी सगळे आमी मांद्रान सपोर्ट केलो आनी टेंडर पत केलो ती ब्रिजचो जालो ती ब्रिज थोडी व्हडली ती ब्रिज तो करपाक काल गेला थिंगा त्या वाटेन तो काय बरी येयलो सांगलो हांवें तर भाव म्हण जालो कोण तो शुभट येयलो म्हण तो जांगेना म्हण जालो हांव म्हणटा कितको दिसना करिना ब्रिज होच शुभट आनी तेच तेन्ना म्हाका तेलावी ब्रिज करून नासले पूण तेलावी तो सरपंच जो आसलो स्टिवन आनी तेगे पळय मेंबर आसले तेणी स्ट्रॉंग केले ती ब्रिज केली आज चलो वयताय मरे वॉकिंग वयताय कितें बंद करता ब्रिजी बंद करता ते बंद करता ते मेळटले अरे हांव कितें म्हणटा कितें तें हांव कितें मुगे कितें म्हाका कितें घर काड थिंगा मुगे घर तें हांव ते भाशेन इलिगल हॉल काडले भाशेन कितें पर्सनल तें लोकांक न्हू तोंडान धरतलो हांवें तर खबर आहा बरी येयला आवडटा चार पाटी ते सेटल करूया रे पयशे टापोवन आपत्ती दिवपा लागले ताका हांव काल सांगता हांवें पयशे गेले न्हू हांव पयशे मागता म्हजे कडेन हांव तेका पयशे मागता म्हणून हेका हॉला लागून हांव मिनिस्टर आसलो PWDचो नावेली 7 पंचायत लागताले म्हाका 7 पंचायत वचपा जाता केन्ना एकूच पंचायत हांव केन्ना येयला काय म्हूण केन्ना 1 रुपया मागपाक आनी तो मागपाक सांगलें हांव हें सोडा पॉलिटिक्स एकूच पंचायत गेलेले 7 पंचायत मागीर खंयच्या पंचायत गेले हांव केन्ना सी आय एम नॉट दॅट डंकी मॅन आय एम नॉट दॅट करप्ट हांव आज पॉलिटिक्स सांगल्या कितले दिवंक जालो मुगे गोरदार काबार करता हांव 1 वर्सा पॉलिटिक्स येयला कितली जमीन पळय गेलो आहा थिंग शेत पुरोवन तेणें येयला शेत पुरोयलें तेणें तो पंप गायला आज आमकां इतलो काय ना मरे वयर हांव उलयता पूण करप्ट म्हणून बिगस्ट करप्ट कॅप्टन ऑफ पोटान 10 कोट्यांचो कित्याक टेंडर घेतला कांय कोणा केलो गोवा 365 खातीर बाणावलेच्यान रमेश नायक रावत. सांतान गांवांत आयतार दीस तवशाचें फेस्त व्हडा उमेदीन मनयलें. ह्या फेस्ता निमतान थळावे लोक सेंट एनाक तवशाचे नैवेद्य दाखयतात. सांतान गांवांत जावपी तवशाचें फेस्त गोंयभर फामाद. सेंट एनाक तवशाचो नैवेद्य दाखोवपा खातीर गोंयभरच्यान मोठ्या प्रमाणांत भावीक हांगासर येतात. तशेंच थळावे लोक आपल्या शेतान रोयिल्ली तवशीं हांगासर विकपाक बसतात. ह्या फेस्ता निमतान तांकां 4 पयशे जोडपाक मेळटात. कोरोना महामारीक लागून ह्या वर्सा हे फेस्त मर्यादीत स्वरुपात मनयले. इगोर्जींक जायतो लोक येता तवशां फेस्ता म्हूण. तवशां फेस्त म्हणल्यार आंगवण करपाक भुरगीं नाय ती मागता. सांतानाक भुरगें नासलें 40 वर्सां देवान ताका भुरग्यां फावो केलें. म्हणणी हा पुर्तेज भाशेन तोमाय पिपीन दामिनीन आनी तोशकी आनी म्हाका भुरगें दी. दुसरे सुवातेर तोमाय कुलेर दा मुयलेर कुलेर गे आनी म्हाका एक फुडाचो पार्टनर दी. तोमा उरीत दा मारीत फुडाचे पार्टनर म्हाका दी दुसरे ओकोल. आनी हे भाशेन काम जाले उपरांत ओकोल येवन आपलें कांकणाचो चुडो भेटयता सायबिणी. तर आज ही परब केल्या. लोक पॅन्डेमीक आहा देखून कोवीड दुयेंसाक आहा लागून लोक सोडना पूण तरी आसतना लोक हांगा येयला. तर जायतो लोक येतालो पूण आतां मातशें उणें जाला. तर ही इगोर्ज भेटयल्ली आहा सांतानाक व्हडली इगोर्ज आनी आज केरीत भाशेन देवान आमकां आनी आमचे बेसांग घालूंक मागता. आयज एक व्हड खुशालकायेचो दीस आमकां. आमचे हे फिरगोजेन भगवंतानाची परब. आमची ही परब फामाद चड आनी चड ह्या नांवान की तवशांचें फेस्त म्हणून. तवशांचें फेस्त ह्याच नांवान आनी भगवंतानाचे मोजोत मागूंक जायतो लोक येता हांगासर. आनी भुरग्याचे देणे तशेंच तरणाटे आपणाक एक सांगाती मागता. आनी तशेंच जायतीं जाणां जायते भाशेची देणी मागून भगवंतानाची देणी फावो करून घेतात. आमकां ही एक व्हड खुशालकायेची खबर कशी की लोक परत येता आमकां सांगूंक की आमकां देणें फावो जाला म्हणून. सो आयच्या दिसाक सगळ्या आमच्या गांवच्या लोकांच्या नांवान तशेंच आमच्या फिरगोजेच्या कमिटीच्या नांवान आनी आमच्या पाद्रीगाराच्या नांवान हांव सगल्यांक मनोनीत परबी दितां आयच्या फेस्ताची.
आनी सजमता फुडल्या वर्सा आमकां ज्या दोबाज्यान आमी परोब करतालीं त्याच दोबाज्यान भगवंतानान फाव करूंक आनी जायते भावार्थ्यां जीं येवंक सोदतात आपली भेट भगवंतानाची पुरी करूंक मागलेले उपकार पुरे करूंक सो तांकां फावो जाल्यार पुरो म्हणून फुडल्या वर्सा तरी सगळें बरे भशेन जावंक आमी आवडटा. गोवा 365 खातीर विल्यम रॉड्रिग्स. परतून घेऊया एक व्यावसायिक विसव. विसव उपरांत येवकार पळोवया उरिल्ल्यो खबरो. शुक्रार आनी शेनवार दीस कडकडीत तापल्या उपरांत आयतार दीस पावसान कमी अदीक प्रमाणात हजेरी लायली. कांय कडेन वादळी वाऱ्या सयत पावसान घालून घेतले. चडांत चड तापमानात 31 जाल्यार उण्यांत उणें तापमान 25 डिग्री सेल्सियस आसतलें. गोवा 365च्यो आयच्यो कोंकणी खबरो हांगा सोंपता. ह्यो खबरो तुमकां www.goa365.tv ह्या आमचे वेबसायटीचेर पळोवपाक मेळटल्यो. त्या भायर आमचो फेसबूक आनी ट्विटर अकावंट फॉलो करात. कोरोना कमी जाला आसात पूण काबार जावंक ना. देखून घेवया जतनाय, दवरुया सोशल डिस्टन्स, वापरुया मास्क आनी सांबाळुया भलायकी सगळ्यांचीच. मेळया परत पळोवपाक गोवा 365. देव बरें करूं.